सांगले काही जालें कितें जालें म्हाका खबर ना की म्हापसा शहरान एक्चुअली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो अख्ख्या गोंयान हो म्हापसा शहरानसून आमी फ्लॅग दवरलेलो 5 वर्सां कंटिन्युअस काम केल्लें. म्हाका खबर ना म्हाजेर कसलो राग काडलो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान. गोंयचे लिडर जे आसा न्ही, गोंयच्या लिडरान म्हाजो विश्वासघात केलेलो आसा गोंयच्या लिडरांनी, आनी म्हाका जाणून बुजून तिकीट दिवंक ना. कित्याक लागून ते म्हणटा विनिबिलिटी आयज काँग्रेसचे आनी BJPचे आनी खंयचेच मनशाक गॅरंटी ना. तेन्ना म्हाजी एकट्याचूच विनिबिलिटी हांकां दितली. कारण कितें, आमच्या अध्यक्षान हेजेर लक्ष घालूंक जाय आसलें. अध्यक्षान गोंयान कामूच करूंक ना. 40 मतदारसंघान तेणी काम करपाक जाय आसलें राष्ट्रवादीचे. फक्त दाबोली वास्को मतदारसंघ तेणी आपलो सोडला आनी दाबोलीम गेला. तेन्ना हांव ताका वायट अशें म्हणिना, पूण तेणी इन्सिस्ट करपाक जाय आसलें की आपलो जनरल सेक्रेटरी म्हापशान काम करता. तेणी म्हापशेचो दावो कित्याक लागून सोडलो हें म्हाका खबर ना. तेन्ना ही गठबंधन करता आसतना म्हाका तरी खंय दिसना की उमेद अशी की शिवसेने कडल्यान राष्ट्रवादीक कांयच फायदो ना. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अलोन जर गेल्लो न्हू 100% आमी काँग्रेसीक डॅमेज करतले आसले आनी BJPक डॅमेज करतले आसले आनी खंय तरी आमचे सीट येवपाची खूब शक्यता आसली. पूण आमचे सेक्युलर ह्या नात्यान खूब जाण आमचे सेक्युलर भाव आसलेले आसा आनी शिवसेनेचे गठना बद्दल आमकां तेजे बद्दल इंट्रस्ट काय म्हाका तर स्वता काय ना. इतले मजगती शिवसेनेक म्हापशा उमेदवारी दिल्ल्यान राष्ट्रवादीचो थळावो फुडारी संजय बर्डे मेजारला. मेजे अनाउन्समेंट म्हणटा फायनल करपाचें आहा आनी हेच सगळें फायनल करून प्रफुल्ल पटेल परत वयतलो फाल्यां. आयज रावचो आहा तो, आयज टू आयज तो रावतलो आनी तेजेर सगळें आमचें सारकें फायनल डिस्कशन जातलें आनी आमी कोण कॅन्डिडेट आनी कितें सगळें सिलेक्ट करून आमी फायनल करून आमी अनाउन्स करता. कॅम्पेनींग चालू आहा, रिस्पॉन्स कसो आहा तुजो? आनी कॅम्पेनींग आमचें बरें आहा. लोकांक कितें जालां, एक NCP ऑप्शन जालें. ही ऑप्शन आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो सिंबल घेवन, जो सिंबल 2001 ज्या लोकांनी म्हाका जिखयलेलो तो सिंबल आयज हांव आमच्या वोटरां लागीं घेवन भोंवता, हावस टू हावस भोंवता आनी हावस टू हावस जेन्ना भोंवता तेन्ना खरेंच सांगता एक बरो रिस्पॉन्स आमकां हेजेर एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी हे आमच्या सिंबलाचेर आसा.